अरे तूच मरे तो रिपीटर नितीन ना सर हांव तुझं जाऊ आहे नाकारले आन्सर दिता तर तुझी पेशंट कसले विचारलो असो असो आणि म्हाका एक सांग तांबडी भाजी खाली म्हणटकीर किती जाता सांग तांबडी भाजी खाता भाजी काबार जाता मानलो तुका मानलो रिपीटर म्हणून दोबारा ट्राय करेंगे तो असो आता तू दुसरें सांग म्हाका आता म्हाका सांग 4 आणि 4 कितले 4 + 4 तो 12 12 कशी जाता चुकून जाता खतम क्लासिकला वॉस बाहेर हॅलो हा बाबा सांग हॅलो हा नितीन बाई हा बाबा सांग कितें जालें बाई म्हाजे फुड्यान कितें चूक बी जाल्यार म्हाका माफ कर अरे कितें जालें अशें कित्याक उलयता हांव म्हाज्या मनान कांयच दवरपा सोदना पूण मरे म्हाका माफ कर आं अरे बरो बी आसा मरे अरे तूं बी म्हाज्या भावा सारको म्हाजे फाटल्यान म्हाजी आई पापा बी पळय आं अरे भावा पिस बी जालना मरे अशें करून कित्याक कितें उलयता अरे हांव थंड उदकान न्हांवपा वयता तर भुरग्यांनो म्हाका सांगा तुमकां जर स्कुलान कोणी असो बॉम्ब बी दवरलेलो मेळ्ळो बॉम्ब जाल्यार तुमी कितें करतले तूं सांगा उठ कशें उठ सर 100 कॉल करतलो आनी बॉम्ब पयस व्हरपा लायतलो व्हेरी गुड आनी नितीन तूं ब्रा तूं सांग सर हांव मातसो वेळ रावन थंय पळयतलो कोणी व्हेल बी काम ना आनी कोणी जर व्हेल बी ना तो थंयच जर उरलो जाल्यार हांव तो थंयचो काडून स्टाफ रुमान दवरतलो बूक दाखय कालचो होमवर्क पळया कालचो होमवर्क खंय रे कालचो होमवर्क केलो ना मरे तुवें सर लायट नासली मेणोत पेटोवपा नासली हां सर फॉस्कय नासले देवा फुडें वचोन घेवन येवचें आसलें तें देवा फुड्यान नासलें तर न्हांवलें नासलें हांव कित्याक न्हांवलो ना तो मोटर चलनालो मोटर कित्याक नासलो सर सांगलें न्हू तुका लायट नासलें म्हणून मागीर मोटर हॅलो हा सत्यम बाबा हा बाबा सांग बिझी बी नासलें मरे ना सांग अरे हें रे सांग लजेत कित्याक सांग रे बाबा एक काम असलें मरे हा काम जालें म्हणटा मागीर म्हाका फोन कर हॅलो सांग गो कितें शुक्रार दीस दवरलेलो हांवें मामा गेलो मंगळ शेनवार दीस जावं गो हें आमचें तो गोबी भायर आसता तो हें समीक्षी गो हांव कितें दिवस समीक्षान 5 रुपयाची साबण वाटलें मुगो तेणी हय 5 रुपयाची साबण वाटला गोवान तेगे तो भायर आसा हो ते 5 रुपयाची साबण वाटला येवना न्हू हय 5 रुपयाची साबण वाटला कर पळय बरें आं ते फोन करता बरें हा बरें हो आयकल तुवें हो सगळो खर्च म्हाका हो हांव कितें चिंत्तालें आमी एकट्याक 2 रुपयाची साडी दिवया हां तूं सांग न्ही तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ टाटा वयता भायर पयशांची झाड लाय उदो येयलें घालून येता अरे काय कितली पावटी सांगले तो सोर बी पिवपाचोच पळय तो तुजे लायकीचे ना तूं
मरे हांगाल्या पार्टेक बी चल आनी चाव बी पी. तोंड घेवन नायट आउट आनी करपा येता आनी हेच्यो उलट्यो म्हाका निवळ करपा पडटा. अरे तो नवो सोरो पिवपी तूं तेजे लागीं असो उलयता. अरे तेजी कॅपेसिटी 0. हांव म्हणटा हेका 30 ml न्ही, हेका 5 ml चडटले. आतां पळय आं बाई, म्हाका एक सांग, आतां बियरीची बाटली आहा ती तुका आतां ग्लासान ओतपाक जाय, पूण ग्लासाक फेस येवपा जायना. तूं कसो ओततलो सांग म्हाका. अरे तो बियर बी कांयच पिना आनी तूं ताका असलो कठीण क्वेश्चन विचारता. पडले खंय? अरे भाभी म्हण भाभी तुझी ती. अंकल एक मॅगी दी. अंकल एक गोल्ड फ्लॅग दी. तुका एक खंय तरी पळयला. म्हाका हांव तरी घरा कडल्यान भायर सरना. तूं म्हाका खंय पळयतलो? ना 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 तुका एक खंय तरी पळयला. हे आनी कोणाक पळयला आसता तें? तुका ह्या अंकलाच्या वांगडा पळयला. तेरी बहन की पूण म्हाका तर चडूच ना. तुजी भयण कितें? मुंबईच्या किनारी. ध्रुव बाबू तुका याद आसा? पयर रे तुका माम वयता तेन्ना 100 रुपया दिवन गेले पळय. हय बाबा ते तुवें म्हाजे कडेन काडून गेले ते. त्या पयशा मरे लॉटरी काडलेली. ती आमकी पळय लॉटरी लागली 2 करोड. 2 करोडा आमकां लॉटरी लागली. बाबा कितें सांगता? 2 करोड? बाबा आतां करपा पडपाना. ती तर खंयचीसपणां सोडपा जाता. ती चालू दवरपाची खंयचीसपणां. हे ती तर सोडपाक जायना. दरा चल ध्रुव बाब या आमी लॉटरीचे पयशे हाडपा या. 2 करोड. चल या चल या तर. भाई आमकां एक लॉटरी लागली. हा अश तर एक लागली त्या लॉटरी 2 करोडाची. दाखय सॉर दाखय. पूण एक आयकय, तुमके फुल्ल 2 करोड मेळपाना. 1 करोड आनी 75 लाख मेळटले कळ्ळें. फुल्ल 2 करोड मेळपाना. हें आनी कितें? म्हाका फूल 2 करोड जाय. ना जाल्यार म्हाजे 100 रुपया दी पळया. बरें दिता राव. हे घे मार मज्जा. आमकां नाट्टा आसलेलो. ध्रुव बाब चल या आमी 25 लाखाचें नुकसाण करता आसलेलो. दुसरी लॉटरी काडटले. चल या. तर फ्रेंड्स तुमकां आतां हांव एक ट्रीक दाखोवपाचो आसा. तर पळयात हो फातर आनी ह्या फातराचेर आमी आतां उदक रकता. पळयात एक पाटी उदक रकलें. कितें जालें ना? अजुनूय कांय जालें ना. तर पळयात आमी आतां दुसरी पावट आनी एक पाटी उदक रकता. पळयात कितें जालें. तरी अजुनूय कांयच जालें ना. तर आतां परतून एक पावटी ओतता.
पळयात आतां जालें टायम वेस्ट जालो ना तुमचो असोच करून तुमी दुसऱ्याचोय टायम वेस्ट केला है सर, आपकी कला के सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा है। मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ। अरे नितीन कित चिंत्ता आयज पयली दिसा म्हाका याद येता पळयता केन्ना व्हड जालें म्हाका कळ्ळेंच ना सारकें तुजें पयलीं कितें दीस आसले न्ही आनी पयलीं केन्ना कोणी सयरी बी येता जाल्यार चिप्स बिस्कीट कितें घेवन येतालीं आनी आतां सयरी डायरेक्ट सयरीक घेवन येता सारकें आनी केन्ना आमी टायर घेवन भोंवता केन्ना आमी चेडवां घेवन भोंवपा लागले म्हाका कळ्ळेंच ना आनी एक पयलींची एक म्हण एक आसलेली पयलीं खंय जो किड आसतालो पळय तो खंय लोकांले खंय दांतांक आसतालो पूण आतां प्यारी समझ गई। अरे तुका कितली पावटी सांगले तो सोरो बी पिवपाचोच पळय तो तुजे लायकीचो ना तूं मरे कोणाल्या पार्टेक बी चल आनी चाव बी पी तोंड घेवन नायट आवट आनी करपा येता आनी हेज्यो उलट्यो म्हाका निवळ करपा पडटा अरे तो नवो सोरो पिवपी तूं तेजे लागीं असो उलयता अरे तेजी कॅपेसिटी 0 हांव म्हणटा हेका 30 ml न्ही हेका 5 ml चडटले आतां पळया बाई म्हाका एक सांग आतां बियरीची बाटली आहा ती तुका आतां ग्लासान ओतपाक जाय पूण ग्लासाक फेस येवपाक जायना तूं कसो ओततलो सांग म्हाका अरे तो बियर बी कांयच पिना आनी तूं ताका असलो कठीण क्वेश्चन विचारता बियरीची बाटली करून ओपन करपाची आनी एक ग्लास घेवपाचो तो ग्लास 45 डिग्रीचेर धरपाचो आनी तशी बियर तितून ओतपाची आनी तशी वांगडा दोनी नीट करपाचें म्हणटकीर बियर त्या ग्लासान ट्रान्सफर जाली मागीर ग्लासान थंय फेस येवपाचो ना यस एक्सलंट सारकी सांगलें तेणी तुका कशें कळ्ळें सर तुवें सांगलें न्ही खंयच्या बेबद्या फुड्या वचोन शिकोन यो म्हणून हांव मागे बेस्ट फ्रेंडा फुड्या शिकोन येयलो अरे नितीन कितें जालें जातो आनी कितें ब्रेकअप जालो शी भावा तूं मरे केन्नाच चेडवांतले लोपड्यान पडनाका तांकां मरे जितली अटेन्शन दिता पळय ती तितली टेन्शन दिता सारकें आमी भुरग्यांक नांव सुद्दां चिंतलेलें तुमी नांव बी चिंतलेलें मरे ते भुरग्यांक नांव तेंच दवरतले फकत म्हाका असो म्हाका सोडून गेलें न्हू तें आतां पळया तेगेले भुरग्यांक चॉकलेट दिवन म्हाकाच पापू म्हणपाक लायता पळोवपाक तूं म्हाका सादोसो दिसता पूण तुवें डॉक्टराक मारलो कित्याक डॉक्टरान म्हाका सांगिल्लें की तूं 2च म्हयने जगतलो म्हणून तेका लागून मारला हांवें मागीर कितें जालें आतां म्हाका 20 वर्सांची सजा